की अशा तरेची पळय जेन्ना चर्चा जाता तेन्ना सरकार कोडगे सरकार कोणाक पडून कारण कात दाद कारण लोकांक पडून गेल्ले ना एक तर लोक येनात भायर 17 कोटी म्हणजे किमान 50 लोकांनी आझाद मैदानाचेर पळय म्हजे पयशे गेले आमी रस्त्यार पडले आमी काबार जातले आमी जीव दितले आमी एकल्यान कोणा तरी उजो लावन घेवन तेन्ना सरकार जागी जाता किंवा ऑपोजिशन भायर येवपाक जाय की बाबा पळय येदो व्हडलो इश्यू आनी ताणें मोठो गलको आनी मोठो बोवाळ करून सरकार हालपाक जाय अशें ते बरें जातालें न्ही मनोहर पर्रीकार जर ऑपोजिशन लिडर आशिल्लो सरकार माथ्यार घेवन गोंय माथ्यार घेवन नाचता आशिल्लो अशें कोण करना न्ही सो गव्हर्मेंटाक जी पळय कितें तीव्रता दिसपाक जाय हें अशें कित्याक जायना हाचोय आमी अभ्यास केलो हें सरकार आनी ह्या सरकारांतले जे कोण धुरीण आसात थिंक टँक म्हणटात ते इतले हुशार की तांणी ह्या सगळ्या गजालींचो अभ्यास केला एक म्हटल्यार तांकां पूर्ण खात्री आसा की अपोजिशन हाचेर फक्त ट्वीट करतले ना जाल्यार फेसबुकाचेर कमेंट घालतले अपोजिशन एकठांय येवन आंदोलन करपाक शकना कारण नोकरे खातीर पयसो हो आतांचोच ट्रेंड न्हू हो खूब पयलीं पासून सुरू जावपी ट्रेंड तातूंत अपोजिशनांतल्या कांय आमदारांनी खंयच्या तरी मंत्र्याक ना जाल्यार मुख्यमंत्र्याक फोन करून म्हाज्या मातशें त्या भुरग्याक म्हाजे ते 2 घाल अशें करून कामां केल्लीं आसतलीं अपोजिशन उलोवचें ना हाची पुराय खात्री सरकाराक आसा आतां उरली गजाल ज्या मनशाचे पयशे गेले खंयच्या तोंडान ते येवन सांगतले आपले पयशे गेले म्हणून अंडर प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट पयसो देणारोय तितलोच दोशी आसा तांकांय भितर उडोवंक जाय खरें म्हटल्यार ते खबर आसा सरकाराक की तांकां भितर सरकार उडोवपाक शकना आणि ते येवन बोवाळ घालपाक शकना उलयता कोण पूजा आणि दुसरी कडेन चीफ मिनिस्टर हो सध्या प्रकार सुरू आसा आणि हातूंत कांयच जावपाचें ना ह्या प्रकरणाच्या मुळा कडेन वचप हें बीजेपी सरकाराक परवडपाचें ना